नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सुकुरुणे। सुकुरुणे करपाक ही हांवें चण्याची डाळ घेतल्या। ही डाळ 2-3 वेळा उदकान धुवन हांवें कुकरान शिजोवन घेतल्या। ही पळया तशी करून कुकरान हांवें शिजोवन घेतल्या। अशी करून शिजोवन घेवपाक जाय, एकदम खूब शिजोवन घेवपाक जायना। डाळ आता आमकां निस्तोवन घेवपाक जाय, तातूंतले उदक सगळें काढून घेवपाक जाय। अशें हांवें उदक सगळें निस्तोवन घेतलें। एक बाउल घेता, तातूंत हांव 1 कप तांदळाचें पीठ घेता, 2 चमचे बेसन घालता। बेसन तुमकां नाका जाल्यार घालिना जाल्यार जाता, स्कीप केल्यार जाता। तातूंत घालुया चवी पुरतें मीठ, पाव चमचो पेक्षा कमी हळद। मिक्स करून घेऊया। हातून थोडे थोडे उदक घालून दाटशें कालून घेवपाक जाय। अशें करून दाटशें कालून घेवपाक जाय। पळयात अशें जावपाक जाय। हाजेर झाकण घालून 15 मिनटां आमी अशेंच दवरुया। आता सुरवात करूया पुरण करपाक। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला, तातूंत हांव ही डाळ घालून घेता। तातूंत हांव घालता 1 वाटी गोड। गोड घालून मिक्स करून घेऊया। तातूंत घालता थोडेशें मीठ, चवी पुरतें मीठ, पाव चमचो घालता वेलचीची पावडर। आणि हे आता आमकां सगळें सुकोवन घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता सोय। ही हांवें अर्द वाटी सोय घेतल्या। मिक्स करून घेऊया। पुरण आता आमकां सुकें करून घेवपाक जाय। पुरणांतलें उदक सगळें सुकलें, बरें सुकें जालां। आता हांव गॅस बंद करता आनी थंड जातकच ताचे गोळे करून घेवपाक जाय। पुरण आमचें तयार आसा। पुरणाचे आमकां अशे गोळे करून घेवपाक जाय। अशे गुळे करून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तेल तापत दवरला। तेल पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। मागीर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। हे आमी तांदळाचें पीठ कालून घेतला, तातूंत सुकुरुणे घालपाक जाय। अशें करून सारकें पीठ लावपाक जाय आनी हळू अशें तेलान सोडपाक जाय। अशें मदीं मदीं आमकां परतून घेवपाक जाय। सगळ्या वाटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय। आता बरें फ्राय करून जालें, हांव काडून घेता। पळयात मस्त फ्राय जाल्या। पुरणाचे सुकुरुणे भायल्यान क्रिस्पी, भितर बरें सॉफ्ट, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात, देव बरें करू।